शेतकी उत्पादनात आंतरराज्य मार्केट मेळचे म्हणून हरियाणात स राज्यांच्या एग्रीकल्चर मार्केट बोर्डाची बसका जाली. गोवा बोर्डूय वांटेकार. गोंयांत जायती शेतकी उत्पादनां मेळटा, मात त्यो भायल्या राज्यांनी पावना. मार्केटिंग बोर्डान एकामेका बरोबर मेळून तांकां मार्केट दिवचो यत्न सुरू केलो. मार्केट यार्डांनी हेर राज्यांच्या उत्पादनांक खासा सुवात आसतली. एक्चुअली हे कॉन्फरन्स जे आसलें जे 20 तारखेर जालें ताजी थीम आसली इंटरस्टेट ट्रेड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर बाय मार्केटिंग बोर्ड. गोंयचे वतीन हांवें म्हजी मागणी केली की गोंयाक काजू आसा, नाल्ल आसात, खोबरे आसात, सुपारी आसा, इवन फेणी आसा. हो वेव्हार अन्य राज्यांतल्यान जावपाक येता. हेजे खातीर जे कितें फॉर्मेलिटीज आसात, ज्यो टॅक्निकल पॉयंट आसात, तेजे त्या राज्यांतल्यान तेजो एक सुटावो जावपा खातीर एक तरेचो ताका आमी म्हणटा करार जावपाची गरज आसा. आपापल्या मार्केटिंग बोर्डाची संकल्पना केवळ शॉप उपलब्ध करून दिवपाचे इतल्या पर्यंत सद्या तरी आसा आनी मार्केट फी कलेक्ट करपाची. हेज्या फुडें वचून आमी होलसेल मार्केटिंग स्टेट टू स्टेट एग्रीकल्चर वेव्हार करपाचो. आतां आसामाचे जे पदार्थ आसा किन्नू म्हणटा मोसंबी सारके, तो जर हांगा पावलो तर एक जो गिरायक आसा गिरायका साव मेळपाक शकता. किंवा एपल सामके आमचे हिमाचलाचे आसात तांचो वेव्हार जालो. अशे तरेचो जो वेव्हार जाले तर शेतकऱ्याक सुद्दां योग्य दर मेळपाक शकता. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.